वेदी भोवती सोम्या आयल्या तुझ्या उपकारा घर गांधिता बलिदान भेटोवच्या फुडें सरता सोम्या घाल तुझे बेसा पातकी सोम्या आमी आयल्या तुझे सरशी काकोळतानी बोगसाणे लादय कृपा आमकां दी सरदेण्या संगी तुझे बरी जियोंक शिकय संतोषान वेदी भोवती सोम्या आयल्या तुझ्या उपकारा घर गांधिता बलिदान भेटोवच्या फुडें सरता सोम्या घाल तुझे बेसा मोगाच्या भावनो भयणीनो सांजुदाच्या भक्तिकांनो सांजुदाच्या पुंतळाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता तुमचे ते सवे ते समाइरादे घेवन तुमी हांगासर ह्या पुंतळाक जावच्या मिसाच्या बलिदानाक आयल्यात मध्यम मुखांतर हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक की तुमी आयती आसात तुमकां हांवें मोगाचो स्वागत मागता हे संदर्भात देवान आपणाक केल्या उपकारांक अर्गासन भेटयता लिना डिमेल्लो मियार अर्गासन भेटयता पर्सी कार्डिन मुलोंडो मुंबई अर्गासन भेटयता सुसान डिसोसा मुंबई अर्गासन भेटयता लिना डिमेल्लो मियार देवदीन जोसेफ फर्नांडीस आत्म्याक मिस्तिता जुलियाना फर्नांडीस आपल्या नेव्हीच्या बऱ्या भलायकी बसोत मिस्तिता जुलियाना फर्नांडीस अस्टीम पिडेतावन गुणसोंच्या बसोत देवदीन नॉर्बर्ट फुटाडो अच्यात्म्या मिस्तिता फिलोमिना कॅनडा देवदीन रॉबर्ट कुटिनो अच्यात्म्या मिस्तिता सुनीता कुटिनो अलंगार दुबई देवदीन लिगोरी डिसोजात्म्या मिस्तिता मेबल कुटिनो दुबई ह्या संदर्भात सांजुदा मारिफा लभलेल्या बऱ्यापणाक अर्गां दितात सिसिलिया आनी वलेरियन रेबेल्लो निडोरी फ्रांसीस आनी एग्नेल डिसोसा पवित्र कळसवाडो एलिस्टर मस्करेनस संपिगे अश्विन मस्करेनस संपिगे अनिशा मस्करेनस संपिगे अहमद मुदाकी आनी फहाद मुदाकी हांकां कोरोना पिडेतावन बरी भलायकी फावो केल्ल्याक सांजुदा मारिफा अर्गासन मिस्पेटयता सिसिलिया रेबेल्लो दोहा कातार अर्गांनी ते संपसूच मिस्पेटयता फाबी आनी जेसी मेंडोन्सा दोहा कातार घरचाल मजात्म्या बसूच मिस्पेटयता सिसिलिया आनी वलेरियन रेबेल्लो निडोरी फ्रांसीस अग्नेस डिसोजा पवित्र कळसवाडो मेलरॉय कुटिनो सांसोदवाडो ते संपसूच मिस्पेटयता मेलिशा गोन्सालीस कुंदापुरू मॅक्विन आनी मॅक्टन मेंडोन्सा बरी भलायकी मागोवन मुडबेळ्ळे देवदीन स्टेल्ला कुटिनो जत्म्या बसूत मिस्पेटयता सिसिलिया आनी वलेरियन रेबेल्लो निडोरी हांचे रिते बसूत मागया हांव संबिस्तां बसूत मागया जे कोणा मागतान बसयलां सुडास करून हांचे बसूत मागया हेचे दिसा देवदीन हेचे दिसा जॉन मेनेजीस 72 वर्सांचो देवदीन जाला पती जेसी मिरांदा इसो ल्हान वड्यांतलो ताच्या मरणाची रीत 10 वरार कोडयाळ जाते हा ताच्या आत्म्या खातीर विशेष करून ह्या संदर्भारी आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो मोगाच्या भाव भयणीनो देवाच्या आशिर्वादांनी भरिल्लो बरो दीस तुमकां मागता सांजुदाच्या पूर्ण शेतांत आमी आसा
बुरवोसो सांडिल्ल्यांक एक नवो बुरवोसो दिवस तसलो सांत ह्या फिरगजीचो पात्र न्हू सांत जोदू आमचे वसत विनाती करता देवाची आशिर्वाद आमकां जोड दिता ह्या पातयेन हांगासर आमी आयल्या तर तुजो सांत आमकां आमकां हर एकल्याक एक नवो बुरवोसो दिवं आमच्या कश्टा काळांत आमकां आदार दिवं दी म्हूण आमी मागया जेजूच्या जिवनपणाच्या संभ्रमांत आमी आसाव जिवन जाल्लो जेजू हर एका मनशाच्या जिवितांत एक नवो बुरवोसो हाडून आयलो हेच्या पयल्या वाचपांत सांत पेद्रो एका काळार जेजूच्या मरणा वेळार बियान तरतरलो मनीस धैर्यान सोमी जावन आसा सोमी जिवान जाला तो जावन आसा कोरो सुडवणदार धैर्यान पासारता मोरी फोंडा लागीं रडोन आसली जिवन जेजू तिका भेटता दुखांत आसलें तिचें जिवीत संतोशान बदलता त्याच रितीन जिवन जाल्लो जेजू आमकांय एक नवो बुरवोसो आमच्या जिवितांत उद्देशें करूं म्हूण आमी मागया ह्या पवित्र रितींत पावते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या उतरांनी आमच्या चिंतनांनी आमच्या करण्यांनी देवाच्या कुशीक आड वचून आमी आदारलेल्या सरपातकां आमी उडास काडया देवा लागचें मोक्षाने मागया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सरपतदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरलो आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून भगिवन सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर सरीस देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत महिमा देवाकून सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी सर्वेस्पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासून आम्ही तुका वागणता सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोमिया देवा देवाची शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगता ती देव बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया ही घडीभर मौनपणी आमच्या ते सहा बसत आता आम्ही मागया
सर्गींच्या बोमोगाळ बापा या पास्क परबेंत आमच्या सतकायंत तुवें आमकां गटायाचे वकात दिलाय आनी आत्मीक बांदपासांतले आमकां सुटोवन तुजी खुशाल भरीत स्वतंत्र भुरगीं केल्याय तर आमकां तुज्या सर्गींच्या देण्यांनी अदीक बरो आनी हो संतोश संवसारांत तुवें आमकां बगूंक फावो केलाय तो सर्गार संपूर्णायेन बगूंक आमकां फावो कर सांजुताच्या मजतीन चड आनी चड मनशां जिवांत जेजूक वळखो आनी प्रितमेचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचो आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. पेंतेकोस्ताच्या दिसा पेद्रून जुदेवा लागीं म्हळें, तुमी कुर्सार मारलेल्या त्या जेजूक देवान सोमी आनी क्रिस्त म्हूण लेम लामून इस्रायेलाचे सगळे घराणे दुबावावीन जाणा जावं. ही उतरां आयकतच तांचे काळजां लासलेले बरी तांकां भोगलें आनी पेद्रू लागीं आनी हेरां धर्मदूतां लागीं तांणी अशें विचारलें, भावानो, तर आमी कितें करी जाय? तवळ पेद्रून तांकां जाप दिली, पाताक रडा आनी जिनी बदला आनी तुमचे मदलो हर एकलो आपल्या पातकांचे बक्षाने जोडच्याक जेजू क्रिस्ताचे नांवी पवित्र स्नान घेवं दी. तवळ पवित्र आत्म्याचें देणें तुमकां मेळटलें, कित्याक तुमकांच म्हूण ही बसवणी केल्या. तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक आनी पयस आसात त्या सोमेस्तांक म्हूण ती केल्या, जांकां सर्वेस्परान आमच्या देवान आपोवणें दिलां तांकां हर एकल्याक म्हूण ती केल्या. ह्या आनी हेर साबार उतरांनी पेद्रून तांची मनां वय करूंक पळयलें आनी हे नश्ट संततेतावन तुमकांय बाचाव करा म्हणून तांकां उलो दिलो. उपरांत ताचे उतार मानून घेतलेल्यांक पवित्र स्नान दिलें. सुमार 3000 जणां त्या दिसा तांच्या मेळान दाखल जालीं. देवाचें उतार हें. पृथ्वी सगळी सर्वेस पोराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. पृथ्वी सगळी सर्वेस पोराचे विश्वासी तत्वेन भरल्या. सर्वेस पोराचे उतार खरेच खबरे सगळी ताची कर्तुवां विश्वासी पोणाची. न्यायनितीचो सर्वेस पोर मोग करता ताच्या विश्वासी मोगान संसार सगळो भरला. पृथ्वी सगळी सर्वेस पोराचे विश्वासी सत्तेन भरल्या. सर्वेस पोर जाल्यार आपली भयाभक्त आसलेल्यांचेर आपल्या विश्वासी मोगाचेर बरवस्तल्यांचेर जतनेन नदर घालता. तोच तांकां मरणांतली निवारता. दुखळाच्या काळार तांचो जीव वाटयता. पृथ्वी सगळी सर्वेस पोराचे विश्वासी सत्तेन भरल्या. पृथ्वी सगळी सर्वेस पोराचे विश्वासी सत्तेन भरल्या. Alleluia, 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 Alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Disuaisum serves poran kello Santosulas terami bogya. Alleluia, 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 Alleluia. Serves potumce sobeasum तुमचे सवे आसूं भगवंतो जुवांप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता निमा तुका सोम्या. तवळ मोरी फोंडा भायर रावन रडताली. रडत तिणे बागोवन फोंडा भितर तिने पळयतना दवे न्हेसलेले देवदूत जेजूची कूड दवरलेली सुवातेर एकलो माथ्या लागीं आनी एकलो पांय कडेन बसून आसलेले तिणें देखले. ते तिका म्हणाले, बाये तूं कित्याक रडताय? तिणें जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सोम्याक तांणी काणवेला, ताका तांणी खंय दवरला म्हूण हांव नेणा. इतलें म्हणून ती फाटींग उरतना जेजू थंय उबो आसलो तिका दिसलो, पूण तो जेजू म्हूण तिका कळ्ळें ना. बाये तूं कित्याक रडताय? कोणाक सोदताय म्हणून जेजून तिका विचारलें. तो माली म्हूण लेखून ती ताचे लागीं म्हणाली, सैबा तुवें ताका काणवेलाय जाल्यार ताका खंय दवरलाय म्हूण सांग, हांव ताका व्हरून वेतां. तितल्यार जेजू तिका मुरये म्हणालो. ती ताचे थंय गुण म्हणाली, राबोनी. जुदेवांचे भाशेन तशें म्हळ्यार मेस्त्री म्हणत. जेजू तिका सांगी लागलो, म्हाका तूं तरून रावं नाका. हांव येदोळ बापा सरशी सोडून वचोंक ना, पूण तूं तुज्या बाबा सरशी वचोन म्हज्या बापा लागीं आनी तुमच्या बापा लागीं, म्हज्या देवा लागीं आनी तुमच्या देवा लागीं हांव सोडून वेतां म्हणून तांकां सांग. मगदलेचे मोरयेन वचून आपणे सोम्याक देखला आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हणून सिसांक कळयलें. देवाचें उतर हे तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी भुरग्यांनो, पास्काच्या काळार आमी आसा. पास्काच्या काळाच्या सातवळ्यांत आमी आसा. हे संदर्भार जेजूच्या जिवंतपणाच्या संतोशांत आमी आसा. जेजूच्या जिवंतपणाच्या परबेच्या उल्हासांत आमी आसा. बरवस्यांत आमी आसा. फाटल्या 40 दिसांत हांव न्हू त्याग उपास मागणें दंडोवणी करून ह्या पास्का फेस्ताची तयारी आमी केल्ली. जायत्यांनी मांस खावचें सोडुल्लें, मासली खावची सोडुल्ली आनी कितें कितें निश्चय केल्ले, निर्धार केल्ले. आलिवलेच्या शनवारा दिसा सगळे संपल्यात. आतां परत तेंच सोबीत तोंडां काडनातलीं मिशनातलीं तोंडां, सोबीत ती माती फुलां माळलेली, सोबीत ती परसळीत मुखामळ ददोशी काम जेवून आसलेलीं ती पळोवंक बरें लागता. कित्याक रुदान करचो वेळ संपलो. रुदान करचो, रडचें विळाप करचो वेळ संपलो. आतां जेजूच्या जिवंतपणांत आमी संतोश बरी जाल्या. न्ही गे, संतोश बरी जाल्या. पुरच्या पेपरांत हांवें वाचलें, मेला म्हूण सांगून मॉर्चरींत एक मनशाक दवरल्या उपरांत सुमार 4 घंट्यान उठून आयलो गे. कळ्ळें गे. दवरतना त्या मनशांनी रडणें रुदान करून दवरलें. उठून आयल्या उपरांत कितल्या संतोश जालो की कितल्या दूख जालें गोत्त ना. पूण
ते आशिल्लो मोर्चरीचो मनीस मात बियान धांवला जायची वाचून वतल्यार बीक म्हाका खाता म्हणून चिंता तुमी सिमिस्त्री कुशीन पेटेंत मोर नोर येतात म्हणजे चिंत्या खंदार दवर नोरतात सुमार जण न्ही सैरे तेरे न्ही आनी पोंडा लागीं पुरा बसोन आसात उबा रावन आसात थोडी रडोन आसात आनी थंयसर पट्यांतलो मनीस उठून बसत जाल्यार वयतले पेट कान्नडून धांवंगात किडले धांवले मनीस सीदे घरा वचोंगात एखादें बें पूण हांगासर भियान ना हांगासर बेना कित्याक हांगासर मरण ना जिवीत मात जिवीत असो बरोवसो हांगासर आसा देखून पळय मेल्ल्या पोंडासरशी मरी मगदलीन आयली ती बियान येवना ती जेजूच्या पोंडा लागीं जेजू कांय फुलां अर्पुंगी जेजू कांय ती सुगंध तेल अर्पुंगी ती आयली कित्याक म्हळ्यार जेजूच्या परगट जिवितांत ती जेजूचो मस्त मोग करताली जेजू ही संवसारा पासत कश्ट तेल्या पासत दगद तेल्या पासत रुदान करतल्यां पासत पिडेस्तां पासत वावर करतालो तांच्या पासून रुदान करतालो तांच्या कश्टांत तांकां संगात दितालो लोकांचे कश्ट आपूण ववयतालो एका रितीचो बरवसो तो जाल्लो मोरी मागदलेनाच्या जिवितांतच तो एक बरवसो जाल्लो तो एक संतोश जाल्लो तो एक तृप्ती जाल्लो तो एक जिवीत जाल्लो मरण गेल्लें तिचें जिवीत परत नव्या रुता केल्लो तो सोडवनदार व्हरतो मनीस तो देखून तिका कितलें सोम्याकी अर्गां दिल्यार पावनातलें देखून पोंडा लागीं आयिल्ली आनी पोंडू उक्तो आसा पोंडा लागीं थंय जोग बसून आसात देवदूतां बरी तेका दिसतात ते एक माथ्या लागीं एक पांया लागीं पूण जेजूनय थंय नातुल्लो आनी ही तांच्या लागीं विचारता हांगासर निके पिल्लो तो सोमी खंय आसा खंय वेलात तुमी काण्ण म्हाका सांगा हांव ताका कोणाक करना म्हण सांगून म्हज्या जाग्यार व्हरता आनी थंयसर निके पिता म्हाका सांगा तवळ फाटल्यान एकलो आयलो आनी म्हणलो बाय कितें गजाल म्हणून विचारतना जेजूची वळख तिका मेळोना कित्याक आतां तो जेजू पयलेचो जेजू न्ही आतां तो रुपांतर जाल्लो जेजू ताबर पर्वतार कशें जेजूचें मुखामळ प्रकाशीत जाल्लें सुर्याप्रास परजळी ताचें मुखामळ आनी धोवें ताचें वस्तर खंयच्याच दोणकाराक तसलें धोवें करूंक साध्य नातलें तसलें परजळी जाल्लें तसलें मैमे बरीत कूड आतां ताची कूड मैमे बरीत ती ऑर्डिनरी कूड न्ही मैमे बरीत कूड कित्याक म्हळ्यार जिवंत जाल्ली कूड ती प्रकाश बरीत कूड ती देखून ताची वळख ताका कळोवंक ना कित्याक म्हळ्यार ताचें तें आसलें गाय ते दिसानांत कडवळाचें गाय दिसानांत रगत दिसना आनी कांयच विद्रूप जाल्ली कूड ती दिसना देखून तो ती चिंता कांय तो तोटा माली जायसी या म्हळ्यार सो धनी जायसी कित्याक म्हळ्यार तो दुनिया बरी दिसता तो परजळीत दिसता तो सावकारा बरी दिसता आतां थंयसर आनी तो वळती म्हणटा खंय वेलाई म्हाका सांग आनी जेजू पळय कशें ताच्या संवसारी जिविताच्या वेळार मुरये लागीं उलयलो त्याच उतरान तो म्हणटा कितें म्हणटा मुरये मोगान मुरये पळया आनी ह्या उतरांत पळया ह्या उतरांत तिका जेजू म्हूण कळ्ळें दमास्काच्या वाटेर एम्मावसाच्या वाटेर सीस सोलोन वेताना जेजू तांच्या संगात आसुल्लो 3 वर्सां जेजू सांगाता खावन जेवन गम्मत करनासल्या सीसांक तो जेजू म्हूण कळोंक ना पळया मुरयेकी कळोंक ना तें जेजू म्हूण कित्याक ताची महिमे बरीत कूड ती जिवंत जाल्ली पेद्रू म्हणालो जेजू जिवंत जाल्ली खबर एणे तेणे उलयतात जेजू दिश्टी पडोवना एणे तेणे उलयतात थोडे म्हणटा जेजू काण वेला थोडे म्हणटा जेजू मेला थोडे म्हणटा जेजू आनी खंय गेला आनी तो व्हडलो पेद्रू तेजोच परजावन म्हणटा हांव म्हज्या आदल्या वावराक वेता कशें वावर तसो मासलीपाक हांव वेता आनी उरले म्हणटात आमी तुजे सांगात येता कोण म्हणटा जुवाय म्हणटा जुवांव स्वभाव जाकोबी म्हणटा पेद्रू स्वभाव आंद्रे म्हणटा आमी तुजे सांगात येता या येदोळ मुसोर आमी मासली तर नाशिल्ले हांव मोदें एकलो आयलो आनी म्हणालो तुमकां मनशाचे पागी करतलो म्हूण
मनशाचो पागे गेल्लो ना आतां ताका कुर्सार मारलो ताका आमी निके पिल्लो तेंय ना तो आतां कली गजाल देखून आमी मासली धरया म्हणून ते मासली धरूंक गेले सगळी रात मासली धरूंक तांणी प्रयत्न केले जाळ घालें पूण मासली तांकां मेळूंकूच ना कळ्ळें गी निमाणें थकून 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 तडीर येताना एक तरणाटो उबो आसा तरणाटो मासली मेळ्ळ्या की म्हणालो तांचे लागीं आनी चिंतलें वो मासली व्हरूंक आयला कळ्ळें गे मुक्का बिचान गेल्ले बरी मासली व्हरूंक आयला म्हूण चिंतलें पूण ते म्हणाले सगळी रात आमी इतली वावट काडली इतले कश्ट काडले एक कुरू मेळोना तवळो वो तरणाटो म्हणालो तुमचें जाळ दोनीच्या उजव्या बागल्या उडया कळ्ळें गे आतां पेद्रूक डावट आतां वय मासली व्हरूंक आयलो तरणाटो न्ही गे दूद व्हरूंक आयिल्ल्याक म्हशीचो यार कित्या वय गे न्ही दूद व्हरचें काम आं दुदाक आयिल्ल्याक म्हशीचो यार कित्या वय गे न्ही आतां मासली व्हरूंक आयल्या मनशाक मासली मेळ्ळ्या की ना ओके मेळोना फाटयेचें दोनीचे उजवे बगले उडय म्हळ्यार न्ही गे म्हाका राग येतो हांव आसुला जाल्यार पेद्रूच्या जाग्यार कानपाट्या दितो सगळी रात मासली सोडल्या मासल्यो सुपाकी कोण हांव घेतू ल्हानपण मासली धरून येळून आसलो हांव घेतू म्हणटा आसलो पूण जे पेद्रूक कितें गेल्लेशें बोगलें जायचें हे तरणाट्याचें उतर आयकय थोडे फाटी आमी ल्हान भुरग्याचें उतर आयकचें पडटा कळ्ळें गे आमी सांगूंक जायना हांव बापय रे हांव बापय कळ्ळें मू तुका जल्म दिल्लो हांवें तुवें म्हाका बुसांची गरज ना म्हूण सांगूंक जायना थोड्यान हांव तुजें आवय रे तुका जल्म दिल्लें हांवें तुका 9 म्हयने वयले हांवें तुवें म्हाका बुस सांगचें म्हणून सांगूंक जायना थोडे फाटी कोणी सांगता जाल्यार एकामेकाक खाण गेल्ल्यान बरें आसा म्हणल्यार निदर्शन पेद्रू न्हू त्या तरणाट्याचें उतर आयकलें आनी जाळ उजव्या बगले उडयलें सड्ड पयसोचो ना ते 100 हातीभर पयस आहेत 100 हातीभर म्हळ्यार एक 100 फिटी भितर आनी मासली इतली पोडली की थंयच्यान जाळ उडूंक जालें ना आनी हें पळोवन पेद्रूक कळ्ळें पळया तो जेजू म्हूण तेजो म्हसो जेजू म्हूण गोत्तू ना ताका कित्याक महिमे बरीत कूड ताची जिवंत जेजू तो पुनर्जीवन जेजू तो महिमे बरीत कूड ताची तो मासलेचें जाळ थंय सोडलें उदकांत उडलो धांवन आयलो जेजू लागीं आनी म्हाका बक्षी म्हणालो वय म्हणजे मोगाच्या भावानो भयणीनो ओ जेजू तो रुपांतर जेजू ओ जेजू मरी मगदलेना थंयसर दिश्टी पडलो पूण मरी मगदलेना तो जेजू म्हूण कळ्ळें ना हे मसोच्या वाटेर सिसांक दिश्टी पडलो पूण त्या सिसांक जेजू म्हूण कळ्ळें ना पेद्रूक थंयसर सरोवरांत दिश्टी पडलो पेद्रूक जेजू म्हूण कळोंक ना पूण ताची उलोवणें ताची मातकार्यां ताचें आजारपण तांकां जेजू म्हूण दाखोवंक लागलें वय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो बोवा पुरबे अशें संदेश हांव आज घेता आमी जेजूक राखून आसा न्ही गे वय गे न्ही खंयच्या जेजू राखून आसा आमी कसो हेजे ताणें कसो हेजे माथ्यार कांट्याचो मुकुट घाल्लो विणगो आसुल्लो कडवळ उक्तें केल्लें गायल्लो जेजू पणांतलो उठून हेजे म्हण आमी शेतां गे तशें आशें येता जाल्यार सूख जेजू तशें उठून येना जेजू आज एका कोडकाराच्या रुपार येत जेजू एका आंधळ्याच्या रुपार येत एक पांगळ्याच्या रुपार येत जेजू आज एका पिडेस्ताच्या रुपार येत जेजू आग मागतेल्याच्या रुपार येत जेजू आग एक कश्ट दिल्या सलयेच्या रुपार येत कश्ट दिल्या सलयेच्या रुपार येत कश्ट दिल्या दादल्याच्या रुपार येत कश्ट दिल्या एका स्त्रियेच्या रुपार येत रुदान करतल्या उदरप्रायाच्या मनशाच्या रुपार येत आनी वळवळतल्या पिडेस्ताच्या त्या रुपार येत जेजू कशें येता म्हूण सांगूंक जायना पूण जेजूच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरा वरवीं जेजूक पारखूंक जेजूची मात कार्यां पळोवन आमी पारखूंक आनी जेजूच्या त्या हजरपणांत संतुश्ट जावन पारखूंक आज देवाचें उतर आमकां उलोव दिता देखून जेजून म्हणलें आसा खंयसर 2 वा 3 म्हज्या नांवी जमतात हांव तुमचे सोवें आसा अपुरबायाचें उतर देखून जेजू आमचे मदें आसा कशें पेद्रू मदें आसुल्लो मरी मगदलेन थंय आसुल्लो एम्मोसाच्या सिसां सांगाता आसुल्लो तसो जेजू आमचे थंय आसा त्या जेजूक वळखूंक पारखूंक आमकां साध्य जावंक जाय साध्य जावंक देखून आयच्या पयल्या वचपांत पळया पेद्रू पळया पेंतकोस्ताच्या दिसा पेद्रू देव लागीं म्हळें तुमी कुर्सार मारलेल्या त्याच जेजूक
देवान सोमी क्रिस्त केलो आनी म्हणून इस्रायलाचे सगळे घराणे दुबाविणे जाणा जावं पळया बिया सिसांच्या शिपायांच्या बियान लिपलोलो पेद्रू त्यात शिपायां मुखार त्यात जुदेवा मुखार त्यात जुदेव लोकां मुखार देवळांत उबो रावता आनी तांच्या लागीं सवाल घालता जाल्यार त्या पेद्रूक जेजूच्या हजारपणान कितलें धैर्य दिलां पळया त्या पेद्रूक जेजूच्या हजारपणान कितली सकत दिल्या त्या पेद्रूक जेजूच्या हजारपणान कितलो बरवसो दिला पळया देखून ही उतरां आयकतच पळया सगळ्यांची काळजां सिंदले बरी जातालीं देखून तांणी म्हळें भवानो तर आमी कितें करी जाय पेद्रून ताका जाप दिली पातक रडा जिणी बदला आनी तुमचे मदलो हर एकलो आपल्या पातकाचें बोगसाणें जोडच्याक जेजू क्रिस्ताच्या नांवी पवित्रान घेवन पळया जेजूक आमी कुरसायला जेजूक आमी मारलां पुरा केलां पूण तेन्ना आमच्या सर्वस्वनी आमकांय अवकाश आसा पातक रडा जेजू पेद्रू म्हणटा हांवें पातक केल्लें हांवें इन्कार केल्लें सोम्याक हांवें इनाकार केल्लो पूण हांव पातक रडोवन फाटी येयलां देखून सोमी म्हज्या पक्षेक आसा म्हज्या बगलेक आसा म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आमी पातक केलां आमी पातकी आमी अन्याय केला अनीत केला आमी सोम्यातान पयस केल्या आमी सोम्या विकृत केला आमी सोम्या कुरसायलां पूण आमी उगत रावचें न्ही पेद्रू बरी आमी पातक रडत जाय जिणी परिवर्तन करीत जाय सोम्या सवय जाय सोमी आमच्या मदें आसलें आमी ओळखून घे जाय ताचें आजारपण ओळखून घे जाय ताची उतरां आमी आयकत जाय ताची मातकार्यां पळय जाय आनी सोम्या सदांच परगट करीत जाय आनी हो जावन आसा काळ सोम्याक परगट करचो काळ सोम्याचें जिवनपण परगट करचो काळ सोम्याचें उतर परगट करचो काळ सोम्याचो बरवसो परगट करचें काळ आनी ह्या काळार असलो बरवसो असलें उतर असलीं मातकार्यां एकामेकाक परगट करून सोम्याक आमी सगळ्या संवसाराक दिवया तसो सोमीक जेजू क्रिस्त जिवंत जेजू आमकां धैर्य दिवन दी बळ दिवन दी सकत दिवन दी म्हूण मागया आमेन. घेऊन दुर्बळ काणिको आयल्या भेटोन बापा आमचो ओपून दिता वावरामचे जिणये समर्पिता तुका मोगामच्या काळजाचो भेटयता ये बाका सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया काणीक जावन आज आमकां स्वीकार कर तूं बापा. म्हज्या भाव भयणीनो हे आमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात आसलें सावण मागा हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मने तुमी मेक आमच्या नित्य सर्वेस्परा आमच्या बापा तुज्या कुटुंबाचें बलिदान कणवळायन मानून घे तुवें आमकां फोव केलां ती देणी आमी बिबाडी ना जावच्याक आनी सर्गीचें सूख आमी जोडून पावच्याक तूं सामका राख आनी सांबाळ हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर काळी आमी तुका वाकणूंक फावो हो कैदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो पूर्ण दे करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची कीर्ती आनी वाकणी वर्त्या दाबाच्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली तो सुतो दुलोबू निरापराधी मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो आपूण मरण ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून पास्काच्या संतोशाच्या नदार उल्हासता सगळो संवसार
आनी सर्गीचे सर्व दळबार निरंतरी गायता तुझे मुखार. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्व तूं, सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. कोण सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओन सर्गी तुका जय जय, ओन सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची हूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसाक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. त्याच पुरे जवान जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसाक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेया, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचे रगात पदकाचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें, हें म्हजें उडासा करा. बोवाडतासो गोट परगट उब्या. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अकिब्रित मेजेर विस्तारलेली तुझ्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या बापा सेबा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडे. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट करे. तांकां तुजेच जगतीन अंतरलेल्या समेस्तां तुजे परसडीत मुखामळपणाक फोव करे. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मर्यादावाच्या माया संगती दिसपती भाग्यवंसूचे भगवंत धर्मदूता आनी सर्व कळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोदी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू दय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणा, सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकिल्ले मागणे सांगात मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येव, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकिल्ल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा. सर वायटांतलें, अनवरांतलें, पिडेंतलें, अवघडांतलें, दुखांतलें, सर रितीच्या वायट वटण्यांतलें, अकालीक मरणांतलें आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय समाधान आमकां आनी आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांक दी. सर्गींचे भाग
आनी आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताची येणे बुरबशानत रेखतेलाक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सरपातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा जी सस्ताच्या आसता सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय सुमिया पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक सुमियाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो माय मोगासो एकवट सुगुर्त जावन एकामेका आमी शांती दिवया देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमकां शांती दी समेस्त आमी दिंबी गेल्या ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती त्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान आमी सर्व सुभागी सुमिया तुवें म्हज्या भितर म्हणजे बाग म्हाका पवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली जेजू तू ये काळजात तू ये बिडार करूंक तू ये तुझे समोर आयल्या तुका राखूंक रावल्या लागीं ये तू वेगीं ये लागीं ये तू वेगीं ये तू जावन आसाय उजवाड काळोख पयस डावसो मोरणा काळोख निवराव अमर जिवला भोवसो उजवाड फांकय जिवीत लाभय सर्गी निवासाक पावय जेजू तू ये काळजान तू ये बिडार करूंक तू ये प्रार्थुया सर पदवेदारा देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा पवित्र स्थानांत एक आमोलीक देणे तुवें आमकां फावो केलें तुजीच भुरगीं आमकां करून तुजो माया मोग आमकां साकूंक दिलोय तर आतां आमची काळजां सरकार तुजें सूख भोगूंक तयार कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी मगळ भावना भयणीनो सांजुदाच्या भक्तकानो तुमकां ह्या सांजुदाच्या पुंतळा मोगाचो स्वागत मागता कोरोना पिडेची ह्याच दिसांनी चड संख्या आसा जाल्यारय तुमी व्हडा भक्तीपणान ह्या पुंतळार आयल्यात सगळ्या नियमां पाळून आयल्यात तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पठयतां देव बरें करूं म्हणटा देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर निरंतर हे मागता मंगळारची मिसां आस्तावन 2 जायची आसली पूण कोरोना पिडा एकदम विस्तारते आसा सरकाराची कठीण नियम आसात आनी फुडें कितें कळीत ना देखून आमी सद्याक आतां परत एकत नव्यान आसा करता 9 वरार थोडे दिसांक
मागीर सरकाराची मुखली नियमां पळोवन आमी 2 नोवेनां करतले हांव तेदळ पर्यंत सकाळीं मंगळारा एकच नोवेन आसतलें 9 वरार नोवेन उपरांत 9 वरार मीस उपरांत नोवेन ताच्या उपरांत सक्रामेंताचें आराधन आसतलें. ह्या संदर्भात तुमचे खातीर विशेश करून मागतलें हांव. कोरोना इल्लीशी उणी जाल्या उपरांत सरकाराची नियमावळी सदीळ जाल्या उपरांत आमी मागीर परत 2 नोवेनां सुरू करतले हांव. तेदळ पर्यंत तुमी सुद्दां वरीचे म्हूण विनंती करता. देखून येवच्या मंगळारा 9 वरार मीस नोवेन सक्रामेंताचें आराधन आसा. येवच्या मंगळारा दिसा पिडेस्तां खातीर विशेश करून मागतले हांव. ह्या संदर्भार तुमी व्हड संख्येन वंटेली सावंक उलो दिता. स्टॉलाक भेट दिया. थंयसर बेंजार केल्लें मीठ, बेंजार केल्लें उदक, बेंजार केल्ले रेलिको, बेंजार केल्ल्यो थंयसर भक्तीक वस्तू आसात त्यो घेवच्यो आनी तुमी वापरच्यो. दिसपट्ट्या आत्मी झुजा भितर झुजोवंक जैस जोडूंक ह्यो वस्तू आदार दितात त्यो तुमी वापरून ताचो फायदो जोडचो. दैवी वखदां गॅस्ट्रिपिडेक, गांठी दुखीक आनी गॅस्ट्रिपिडेक तशेंच इतर भलायकी संबंदी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटात. दुखीचीं तेलां आसात तीं घेवन ताचो फायदो तुमी जोडचो. तुमची मिसां तुमी ऑफिसान दियात थंयसर तीं घेतात. कावन्सिलिंगाची मांडावळ आसा. तुमच्या समस्यांक सूक्त मार्गदर्शन हांगासर मेळटा. ताचे संगी विशेष मागणी आमी मागता. ह्या संदर्भार तुमी हांगासर असो फायदो जोडूंक उलो दिता. हप्त्या मदीं तुमी येता आसतना तुमी फोन करून आयल्या बरें. फोन नंबर ऑफिसांत वा गुगलान मेळटा. तुमी घेवचें आनी फोन करून येवचें. तुमकां राखूंक पडचें ना. पुणशेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. ऑफिसांत तुमी तें दिवचें. ब्रेस्तारा संजेर 5 वरार मीस उपरांत नोवेन आसा. शुक्रारा संजेर 5 वरार मीस उपरांत मोठवें सक्रामेंताचें आराधन आसा. मगशनो भाव भयणीनो तुमकां समेस्तां परत हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव भगवंत हप्ताची देवस्तुती भोव बऱ्यान जाल्या. तुमी आमच्या खातीर मागलां, आमी तुमच्या खातीर मागलां. तुमकां आमी अभिनंदन पळयता. देव बरें करूं म्हणटा. कोरोना पिडा विस्तारते आसा. जागृत सांबाळा. मास्क घाला आनी अंतर सांबाळा. बेश्टेच गरज नासतना लोक जमोवचे कडेन रास पडनाकात. खंडीत तुमकां ह्या पिडेन तावन सुटका मेळटली. आमी तुमचे सदांच मागता. तुमी आमचे खातीर मागा म्हूण विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं. आतां आमी नोवेनाक आयती जावया. देमी घालून नोवेनाक तयार जावया. पात्रून साजुता देवा आमचे पासूत विनंती कर. पात्रून साजुता देवा आमचे पासूत विनंती कर. पात्रून साजुता देवा आमचे पासूत विनंती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. भाव भयणीनो सर्गीन समसो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. मगे उजूतात देव सर्गारा सांज जेजूच्या जिवनपणाच्या महिमेत आसून आमचे पासून विनंती करता. सांजुतात देव संत भक्त प्रत्येक जन्मोरी आमची सर्गींची माय आमच्या मजतीन जेजू आमच्या एक मात्र मध्यस्थ मारिफात आमी सांगता मागया. सुमिया जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्या सुवड भाव. तुका आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्म दुजूतात देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टाक दिवसा आमी उडास करता. भगवंतात देवाच्या मोवाळ मोगाक आमचे मागणे आमी मेळयता. ही जेजू मनशाच्या कुटुंबांत तुवें दाखोवच्या परिमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवापा निरंतर रोखलाप लाभता आनी समेस मनीस देवाक मानवतात. जेजू आमच्या भावार्थ उपदेशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवास्वानी पेल्या सुखरो मोग वाडय. आतां भोगे उजूता देवाच्या विनवणेन तुजे मारी वादुवारच्यो गरजो आनी अत्रेक तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तुज्यारी करतलोय म्हण आमी प्रवस्ता. ही जेजूच्या भोव पवित्र उदार कळसा सर आमची पातचें आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी वेगळापूय सदां सर्वदां आमेन. सांजुता देवा लागीं मागणें. ह्या संवसारी जेजूचो सैऱ्यान धर्म दुजन आसलेल्या भोगे उजूतात देवा हे आमच्या मागण्या तूं आमचे सेवे मेळ. जेजू सोडून दारो संगवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडूनीची स्वार्था तुवें पयस आसले लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनुश्य कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टगतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीक कडसा अडचणींनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितींत आसलेल्यांचो तूं किरीत शरुती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरवसून ही म्हजी घर जाणून तुज्या पुणशेता पतीनेन आयलां. एगडी बरोबरश्या आमची ते संवासात तिसर ते सवा सांजुदा मुखांतर सर्गेंच्या बापाक उबारया. 4 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सेरी फावो जावंक. 8 जाणांक शिरांची पिडा गूण जावंक. 13 जाणांक IELTS एग्जामांत पास जावंक. 26 जाणांक बरी भलायकी फावो जावंक. 17 जाणां बरें काम फावो जावंक. 7 जाणां भुरग्यांचे देणे फावो जावंक.
9 जाणांक कुटुंबां शांती समाधान रास करूंक, 2 जाणां खासदार खंयच्याय आसा जाल्लें खासदार खंयच्याय अडकळ नासतना बऱ्यान जावंक, 6 जाणांक आमाल पिवण येतावन सुटका मेळोवंक, एकल्याच्या आतापांयाच्या गांठीची दुखी गूण जावंक, एकल्याच्या गुमटेची शिरीची दूख तकलेची दूख संपूर्ण रितीन गूण जावंक, 2 जाणांच्या गांठीची दूख घेवन जावंक, डायबेटीक कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक, एकल्याच्या उजव्याच्या कुशीन गेल्ली ती सायड पाटी येवंक, एकल्याच्या कुडीन आसली अस्कत काय ती निवारूंक, एकल्यान आमाल पिणे सोडून कुटुंबांत समाधानाचें जिवीत रुता करूंक, 17 जाणांक शिकोवंक बरी गिन्यान मत आनी उजवाड मेळोवंक, 5 जाणां सोजागो बऱ्या आम्हाला विकून वचोवंक, 4 जाणां रातीची बरी न्हीद पडोवंक, 6 जाणांक कोर्ट केस बेगीन सिद्ध्यार्थ जावंक, 3 जाणांक आस्थमाची पिडा गूण जावंक, 2 जाणांक घरांचें काम पंता पावोवंक, 4 जाणां वायट सवय तावन सुटका मेळोवंक, 7 जाणां रीण फारीक करूंक कुरपा मेळोवंक, 6 जाणां परिक्षेक बरयतना उगडासाची सगत फावो जावंक, एकल्याची नीट परीक्षा बरेंकन बरोवन मेडिकल सीट मेळोवंक, एकल्याची दवेची परीक्षा बरें शिकोवंक गिन्यान उडासाची सकत मेळोवंक, मोबायलार तावन चड पयस रावंक, 3 जाणांची मागणें म्हणून कुरपा मेळोवंक, 6 जाणां दोळ्यांक बरी दिश्ट मेळोवंक, 10 जाणां परगांवांची विसा फावो जावंक, 7 जाणांक विविध रितीच्या कॅन्सर पिडांतली गूण जावंक, 7 जाणांक कातीची एलर्जींतली गूण जावंक, एकल्याचे 8 ब्लॉक्स आसा ते संपूर्ण रितीन क्लियर जावंक गूण जावंक, एकल्या माठ मंत्रा तावन पयस रावंक, एकल्या दुश्ट सक्ते तावन पयस रावंक, एकल्याचे बिझनेस बऱ्यान जावंक, तशेंच 50 आनी 8 जाणांक प्रत्येक त्या सावां खातीर मागोवंक विनंती केल्या. तांचे बसत आमी मागया, आमी समेस्त बसत मागया, जे कोणा मागतान बसेल हांव उडास काडया तांचे बसत आमी मागया. आमचे हात उबारया. हायक मुझे मागणे सुमया देवा, उदार काळीज तूं दे म्हाका आयच्या दीस. परत आमी सगळ्या व्हडल्यान आयक मुझे मागणे सुमया देवा, उदार काळीज तूं दे म्हाका आयच्या दिसा. सगळी आमची मागणी उबारया. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गांचे सोगळाप जेजू जेजू आराधन जेजू सगळ्या काळजात तुका वंदिता सोम्या. तुझ्या मुखार उबारलेली सगळी मागणी तुका आमी समर्पण दिता. तुझ्या वेंगेन तूं दे, तुझ्या हातान तूं घे, ती पवित्र कर. मागलेले सगळे आमकां फोव कर सोम्या. सुटका लाभय, आशीर्वाद लाभय, बेसावानी बरी भलायकी दी, समाधान दी, तृप्ती दी. मागलेले सगळे इरादे फोव कर सोम्या. हालेलुया 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 हालेलुया. सांगाता आमी दिमी घालून मागया. म्हज्या मतीर काळो काडणं म्हजो बावार्थ दंडोळो बेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या पस्तली पदवेन पयस उंडाय. येवत्या संता म्हज्या काळजाच्या गुंडायत हांव तुगलो मारता. आशा सणलेल्या बरोसून दिवचे करीत देणे तुका देवान दिला. म्हणजे जिणेचे कंटे गुंटे म्हज्या काळजाची गोडसाण हांव तुका भेटयता. तुज्या मोबायल माई पसी नवा देखीत तूं म्हाका मोगान आदासून सुदारसून वर. वडापातयेने तुजे कडेन मागलो उपकार तूं म्हाका जोड दी. अशें आमच्या सुम्या जेजूचें महिमेवंत नांव तुज्या मजतीन अधिक अधिक परगटलेलें जावं. आमेन. सांजुतात देवाक उलय. कष्ट अडचणी निराशेन असलेल्या जेजू मुखार बळादीक शरती जावन आसच्या बागी उजुतात देवा. आम्हा पासून जेजू लागीं विनंती कर. आमच्या बापसाहेब बिस्प साहेबांनी फुडाऱ्यांक जेजून कृपा आनी मजत दिवन सांबाळचे खातीर आम्हा पासून जेजू लागीं विनंती कर. संवसाराचो उजवाड जावन आसच्या जेजूची सुवार्ता समेस्त मनशां पावोवंक आनी जेजून आपल्या शेतांत वावड्यान धरचे खातीर आम्हा पासून जेजू लागीं विनंती कर. जेजू बऱ्या गवळ्यान समेस्त लोकांक आपल्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन खऱ्या प्राजिताक आनी समाधाना काडचे खातीर आम्हा पासून जेजू लागीं विनंती कर. भगेन कुटुंबान जेल्ल्या सुम्या जेजून आमची कुटुंबां मोगाची बेडारां करचे खातीर आम्हा पासून जेजू लागीं विनंती कर. सरिल्या समेस्त बाबा आनी बऱ्या मनाच्या मनशां जेजून शास्त्रीक शांती आनी निरंतर उजवाड लाभोवचे खातीर आम्हा पासून जेजू लागीं विनंती कर. आमी समेस्त जेजूच्या बळादी कृपेवरी देवसराच्या ताळण्याचेर संवसाराच्या बुलोवण्याचेर आनी कुडीच्या आक्रमणाचेर सयत वरच्याक आम्हा पासून जेजू लागीं विनंती कर. प्रार्थुया. महिमेवंत धर्म दोतो आनी रक्त साक्षा भाग्य उजवतात देवा. तुवें जेजू समोग जायत्या म्हटलाय तूं समोग आमच्या काळजांनी तूं सडय. पथकाच्यो आनी स्वार्थाच्यो वाटो सोडून माय मोगाचे रस्ते दुरूंक आमकां बोवाळ आनी घटाय दी. कश्ट अडकळी मध्ये निराशेन आनी बेजारांत तुजी कुमक आमकां सदांच मेळोवन दी.
आणि असे या जिनियेच्या परिणाम सबित्यान सोमकोन सर्गी देवा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या निरंतर आराधना करूंक पावोशें करी क्रिस्ता आमसर बरेपणा खातीर ताका आमी अर्गां दिवया दोगा जाणांक भुरग्याचे तेणें फोव केल्ल्या खातीर तेका जाणांक बरी सेरीक फोव केल्ल्या खातीर तेका जाणांक बरी भलायकी फोव केल्ल्या खातीर चौगा जाणां बरें काम फोव केल्ल्या खातीर दोगा जाणां बरी विजा फोव केल्ल्या खातीर एकल्या गॅस्ट्रिकाची पिडा गूण जाल्ल्या खातीर एकल्याच्या कुटुंबां सांदी समाधान राजक जाल्ल्या खातीर एकल्याक बँक लोन भरूंक कृपा मेळ्ळ्या खातीर एकल्याक बरो गरजागो फोव जाल्ल्या खातीर आनी सुमार 22 जाणां मेळिल्ल्या प्रत्येक उपकारां पासत अर्गां दितात तांचे संगात आमची अर्गां गुंतया आनी सर्गीच्या बापाक अर्गां दिवया अर्गां तुका सुमिया जेजू उगळप तुका सुमिया जेजू स्तुती तुका सुमिया जेजू आराधना तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 सर्गीच्या बापा जेजू क्रिस्ता थंय नव्यान आमकां जिणेंत करून नव्या जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्ल्याक बापा भगेंद्र तुम्हारी प्रात आमी तुका अर्गां दिता सर्गीचे बाबा तुझ्या पवित्र सभेत बऱ्या गोळ्याच्या जतनेन आमकां सांबाळलेल्याक बापा भगेंद्र तुम्हारी प्रात आमी तुका अर्गां दिता बापा ह्या नव्यानाच्या कुटुंबा भगवंता देवाच्या मजतीन तुवें दुरुस्त केले आनी मुखार करूंक खुशी वेले उपकारां पासत बापा भगेंद्र तुम्हारी प्रात आमी तुका अर्गां दिता बापा तुवें तुजे देवाते दिल्यांक सुख नासतना कुमो केल्या आनी कश्टांनी रशेन सांबाळून धरलेल्याक बापा भगेंद्र तुम्हारी प्रात आमी तुका अर्गां दिता बापा तुवें तुज्या दैवी मोगान आमकां बातकातां सुटका दिल्या तुवें वेळी मती उजवाड दिल्या आनी गंदी दुखीने आमकां बसवण दिल्ल्याक बापा भगेंद्र तुम्हारी प्रात आमी तुका अर्गां दिता बापा तुज्या एकल्याचे निर्पुता जेजूचे नांव देवें देव सरात तरलेल्याक आनी बिजूर काळजाच्या पवित्र आत्म्या दिवच्या गठायन भरलेल्याक बापा भगेंद्र तुम्हारी प्रात आमी तुका अर्गां दिता ह्या पुंतळा सांसुदाच्या भक्तिकाची मागणी आयकून तांची बेजदाराय पयस केल्ल्या खातीर बापा भगेंद्र तुम्हारी प्रात आमी तुका अर्गां दिता हे भगवंत सगळ्या सांसुदा मुखांतर जायती अजापां केल्ल्या खातीर बापा भगेंद्र तुम्हारी प्रात आमी तुका अर्गां दिता सांसुदाच्या मजतीन ह्या पुंतळा सबार प्रगतीची कामां जारी केल्ल्या खातीर बापा भगेंद्र तुम्हारी प्रात आमी तुका अर्गां दिता सांसुदा मुखार मागले सर तुज्या कुशे प्रमाणे वेळा कळा तेगीत आमकां फोव जाल्ल्या खातीर बापा भगेंद्र तुम्हारी प्रात आमी तुका अर्गां आमी सर सांगाता मेळो सुमया शिकलेल्या मागणे सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुजे रास आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे शिकलेले आमची ताव तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार मगर भाव भयणीनो आमच्या पिडेस भोंवडो बसो देवा लागीं आमी विस्वासान मागुया सर्वेस्पा आमकां वायटांतल्यान आनी अनवरांतली निवार आयक आमचें प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्परा पिडेस जाल्ल्या आमच्या भाव भयणीचे कश्ट टळू कर आयक आमचें प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्या समर्पीत जाल्ल्या धाकटे नरसांग सेवकांक पाव आयक आमचें प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्परा सकट पिडेस्तांक ताळ्ळी आनी पातकांतली निवार आयक आमचें प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्परा तुज्या मरेन हद्द वरच्या पिडेस्तांक जिविताची भरती भलायकी कुडी आत्म्याची घटाय दी आयक आमचें प्रार्थना येसुमिया सर्गींच्या बापायचे दीस आमी आयकले आमच्या भाव भयणीची सर ते संवाद जारी कर सांसुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर आयक आमचें प्रार्थना येसुमिया सर्गींच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसरलेली ते सवा आमी तुका समर्पण दिता तुजी खुशी वयता ती सर्व ते सवा तूं जारी कर म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना येसुमिया मगळ बापा गांवांत तशें पर गांवांत फावो ते काम नासतना गोश्टो ज्या सर्व आमच्या भाव भयणीची काकुळत करे तांकां बरें काम फावो कर तांचे कुटुंब तांचे जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना येसुमिया दयाळ बापा फावो ती जिणी संगाती मेळनासतना गोश्टो ज्या सर्व आमच्या भाव भयणीचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांकां बरी जिणी संगातीन वा संगातीन मेळोन बरें कुटुंबा जिवी जिवनचे देणे फावो कर म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्परा भुरग्यांचे देणे आशिल्ल्या सर काजरी जोड्याची बिरमात पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचें फळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर तांचो कुटुंबा संतोश चडय म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना येसुमिया बरी पिडेस्ताचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मसत मागतात आमची मागणी आयक न मारण एका कुलतीचे माय न मान आमच्या जिवा अमृत आनी बुरवशा तुका आमी उलो मारता आमी पदेशेवेची बालकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कार सोड आमी तुका रुदान करता तर तुमचे शके ते तुजे काकुटिळे आमचेर परते आनी ह्या प्रदेशा उपरांत तुजे कुशे सदुई पळ जेजूक आमकां दाखय हे दयाळी हे मगाळी दुलबी आमकार मरये पिडेस्त आमच्या भाव भयणीक त्रिंदादेची मसत मागया त्रिंदादी नमन करून तांच्या बऱ्या भलायकी बसवत आमी मागया माई मधुका सरपदवे दरा देवा ओपा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडून दिवच्या धाडलोय माई मधुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमच्या अस्कत मनशा सेम घेवचें तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा गुण करून तुवें खुशी वेली माई मधुका देवा पवित्र आत्म्या आमच्या बुजवण दरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रार्थुया
बहुदयाळ बापा आत्म्याच्या संकष्टाने मतेच्या वाकुडीच्या पिढीने कष्टून त्या तुझ्या साखर आणि साखरणीचे दयाळ दिष्ट घाल तुरसल्या अंगानो शिवतीम जीवा बरीत कर असे पत्करणी तळ जाऊन पिढे शेणीतले गुण जाऊन वेगिस्तानी बोलायचे जुडू फो कर ख्रिस्ता आमच्या सोम्यावर वी आमेन. सोम्याचे नावी आमचो आधार ताणे रचला सर्गानी संसार सर्वेस पो तुमचे सोबे असो तुमचे सवे आसो प्रार्थुया बहुदयाळ सोम्या बवर्तनच्या बुजवंदरा तुझी मीत मेर नातलेली दयाळ आम्ही मागताव पिढे शिडेन कोसतो ज्या तुझ्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे शान सदां समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजुडी मनाबैत फैस करून एकामेका काळजांतून वगसून जिवन तूं तांकां आदार दी आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुझे देन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगून दी तूं दयाळ सुमी सदांच तांच्या संगात राव तांची आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेत सदांच तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. आशीर्वाद जोडच्या आमचे तकले आमी बघूया. सर्वेस्पर देव बाब तुमकां आशीर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोन तो तुमकां मैपासान आनी काकुळतीन वागो दुलो बायन तो तुमचेर आपली नदर घालो आनी आपली शांती तो तुमकां दिव. आमेन. देवाचो एकलो स्पूत जेजू ख्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपल्या बसवणे प्रमाणे संसार सरा पर्यंत आमचे संगात आसा तो तुमचे सुवे रावन तुमचे संरक्षण करो तुमकां तुमच्या मुखल्यांत रावन तुमकां वाट वरो तुमच्या फाटल्यांत रावन आनी तुमचे राखण करो. आमेन. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसाक उजवाडान भरले तो तुमचे दयाचे सर वायट बसमून उडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करो. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद ह्या रेलिके मारिफा तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार हालेलुया हालेलुया. मगर बाबणीनं मोठे आम्ही सक्रामेंताचे आराधन करतल्या भक्तीन दिमी घालया आराधनाचे गीत आम्ही गावया. जेजू तूं जाय हांव उठचे वेळी तूं जाय हांव न्हिदताना. जेजू तूं जाय काम करचे वेळी तूं जाय हांव खेळटाना. जेजू तूं जाय हांव शिकचे वेळी तूं जाय हांव मागताना. जेजू तूं जाय सर्वय काळी जियेताना तशें मरताना. जेजू तूं जाय पिडेत आसतना तूं जाय म्हज्या दुकान. जेजू तूं साई जेवता खाताना जेजू तूं जाय जेवता खाताना जेजू तूं साई म्हज्या संतोषान. जाय म्हज्या संतोषान. जेजू तूं जाय निराश पाव जाल्ले वेळी जेजू तूं जाय निराश जाल्ले वेळी जेजू तूं जाय हांव दुबावताना. जेजू तूं जाय सरू काळी जेजू तूं जाय सर्वय काळी जियेताना तशेंच मरताना सोम्या. मरताना. हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया अर्गान जेजू अगलाब जेजू आराधन जेजू हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड अर्गान तुका सुमियन जेजू अगलाब तुका सुमियन जेजू आराधन तुका सुमियन जेजू हालेलुया 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 बुशा मुखेच्या भावांनो भयणीनो ही घडीभर सुमया पळया जेजू आमकां जाय जेजूची आमकां गरज आसा जेजू जाय आमकां आमी उठताना जेजू जाय आमी न्हिदूंक येताना कित्याक म्हळ्यार उठताना जेजू आमकां जाय कित्याक परत न्हिदूंक येता गिनाम आमी नेणाव जेजू न्हिदूंक येताना आमकां जाय कित्याक परत आमी उठता गिनाव तें आमी नेणाव जेजू आमकां जाय आमचें काम करचे वेळी काम करतना हांव कांय सावकाड आसा पडनाशें जेजू हांव जाय आमकां खेळटाना थोडे पटी खेळून पडल्यात जेजू जाय आम शिकताना भुरग्यांक जेजू जाय जेजू जाय आमकां आमी मागताना जेजू आमकां जाय जेजू नासतना आमचें मागणें जायना हर एक काळी जेजू आमकां जाय देखून हांव ह्या जेजू सोदून हांगासर आयले हांव आमी बवार्थान सोदून आयले हांव आमी बरवर्षां सोदून आयले हांव आमी आनी खंडीत जेजू आमकां आशिर्वाद दिता ह्या वखदां कित्याक जेजूचो मोग विचित्र तो मोग केदिंग्स बाळसो तसलो मोग विचित्र मोग सोम्यासो विचित्र मोग आमच्या सोम्यासो देखून ह्या मोगाक सोम्याची स्तुती आमी करुया गीत आमी गावया विचित्र मोग सोम्यासो मोक्तो देवासो विचित मोक्तो देवासो विचित मोक्तो देवासो मोग अजापांसो भोवून हातय पावाना भोगूण थळकय कळाना भोवरून पोंसयत मेळाना मोग जापासून विचित मोक्तो जेजूचो देवासो विचित मोक्तो जेजूचो विचित मोक्तो जेजूचो मोग जापासून आत्तय पावना भोवगुंड तळकय कळना भोवरुंद पोंसयत मेळना मोग जापासून विचित मोक्तो आत्म्याचो विचित मोक्तो आत्म्याचो विचित मोक्तो आत्म्याचो विचित मोक्तो आत्म्याचो मोग जापासून भोवूस आत्तय पावना भोवगुंड तळकय कळना भोवरून पोंसयत मेळना मोग जापासून हालेलुया हालेलुया
दुबान हालेलुया 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 अर्गान जेजू अगळाप जेजू तुझे जेजू आराधन जेजू सगळ्या काळजान तुका वंदित हांव सोम्या तुजो मोग परमीत तुजो मोग अजापवंत तुजो मोग तो विचित्र सोम्या त्या मोगा खातीर आमी ललयता त्या मोगा खातीर आमी जेता त्या मोगा खातीर आमी आसांव सोम्या हालेलुया 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 मगळ भाव भयणीनो एक घडी बर दोळे धांपया आमच्या पथकाची दूख दर्या आमचो सुमी आमच्या मदें आसा पातक्यांचो तो मोग करता तो म्हणटा हांव आयला पातक्यांक गप्पो घेवंतांक न्हय भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना वैजाची गरज आसा भलायकी नासलेल्यांक आज आमकां सुमयाची गरज आसा आनी सुमी म्हणटा आमकांय सुमयाची गरज आसा कित्याक आमी पातकी तो आमकां पातक्यांक गपोवंक आयला ह्या संदर्भार आमची पातकां वळखून घेवया चिंतनेन आनी कर्णान केल्ल्या पातकाची दूख दर्या सुमी आमकां बक्षी म्हूण मागया कित्याक मनशा कुळाचो रक्षक तो आख्ख्या मनशा कुळाक पातकांतली सोडोवच्या खातीर पातकाच्या गुलामपणांतली तुटोवच्या खातीर सोडोवच्या खातीर मनीस जावन ह्या संवसारांत येयल्लो निमण्या शुक्रारा तो मेलो जाल्यार पास्कांच्या आयतारा दिसा तो पुनर्जिवान जालो ह्या पुनर्जिवानपणाच्या परबेच्या समयार आमी संतोश भरीत आसांव आमच्या सुटकेची परब ती आमच्या सोडवणेची परब ती कित्याक मनशा कुळाचो रक्षक जेजू आमकां सगळ्यांक कश्टां नश्टांक सांपलेल्यांक तो सोडयता इजा भोगतेल्यांक तो सुटका दिता शांतीच्या बंदराक आमकां तो पावयता देखून ताचें आमी बक्षणें मागया पथकाच्या कणकान बुडोवन आसच्यांक बरवसो सांडून रोडोन बसच्यांक विश्वास फांकोवन रक्षण दिवच्याक तो आमकां आपयत आसा देखून ह्या सुमयाचें बक्षणें आमी मागया मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आनी म्हाका आपयत आसा ह्या वखदार ताच्या उल्याक पळो दिवया पातकीची निसांडा बरी खबर सत्माना सर्गींचे राज्य लागीं पावला म्हणल्यार उल्याक आमी पळो दिवया मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा तुका आपयत आसा तुका तो आपयत आसा तुका आपयत आसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा ह्या वखदार आपयत आसा या तुम्ही कष्ट केल्यान वय जावन वयतल्यान तुका आपयत आसा कष्टांनी नसतांक कष्टांनी नसतांक संपडल्यान मोतीची इजा भोगतेल्यान मोतीची इजा भोगतेल्यान शांतीच्या बंदराक आपल्या गोपान शांतीच्या बंदराक आपल्या गोपान तुमकां तो आपयत आसा तुमकां तो आपयत आसा शांतीच्या बंदराक शांतीच्या बंदराक आपल्या गोपान तुमकां तो आपयत आसा तो आपयत आसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा तुका आपयत आसा तुका आपयत आसा पथकाच्या कणकांत पातकाच्या कणकां बुडोवन आसच्यांक बुडोवन आसच्यांक बरवसो सांडून बरवसो रोडोन बसच्यांक रोडोन बसच्यांक पथकाच्या कणकांत पातकाच्या कणकां बुडोवन आसच्यांक बुडोवन आसच्यांक बरवसो सांडून बरवसो रोडोन आसच्यांक
रोडोन बोसच्या विश्वास फांकोन विश्वास फांको रक्षण दिवच्या रक्षण दिवच्या तुमका तो आपयत आसा तुमका तो आपयत विश्वास आसा. फांकोन विश्वास फांकोन रक्षण दिवच्या तुमका तो आपयत आसा तुमका तो आपयत आसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजो तुका आपयत आसा तुका तो आपयत आसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजो तुका आपयत आसा तुका तो आपयत आसा. हालेलुया 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 नित्या तू बऱ्या निरंतर स्तुती करूया. हालेलुया 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 हालेलुया. मंगळ समय सगळे भक्तिकाचेर या माध्यम मुखांतर हे आराधन करते हर एक भक्तिकांचे भरपूर आशीर्वाद घाल सोम्या. तुझे पवित्र रगत शणोन तू नितळ कर सगळ्यांकी पातकाच्या कथांतली तू नितळ कर पातकाच्या मेळेपणांतली तू नितळ कर सगळ्या पातकाच्या बंदपासांतली सुटका सोडवून लाभय सोम्या. ती पातक रडतात पातकाच्या बक्षाणे तू तांकां दे कलत्या काळजान पातक ओळखून घेता ताचे दुख धरता बक्षाणे मागता तांकां सगळ्या संपूर्ण रितीन तू सुटका लाभयताय सोम्या. त्या समापान हर एकल्या भक्तिकांची पातकां धुवन काड सोम्या. हालेलुया 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 हालेलुया. मंगळ बाबडीन आमचें समर्पण करया ह्या वक्ता सगळे आमच्या कुडीचें समर्पण करया सगळे आमच्या कुडीचें समर्पण करया. आमच्या माथ्याच्या केसांतल्यान पांयाच्या नाक्षे पर्यंत सगळी आमची कूड सुमयेच्या पांयां तळ्यात समर्पया. सुमी आमच्या मदें आसा ह्या वक्ता तो आमकां आपडता गूण करता. जायते पिडेस्तांनी ताचें समर्पण केल्लें आसा. ह्या पिडेस्तांनी आपलें समर्पण केल्ल्या तेन्ना जेजून तांकां आपडलेलें आसा गूण केल्लें आसा. रक्तस्रावाच्या स्त्रीयेक ताणें आपूण गूण केल्लें आसा. आकुडलेल्या आतांच्या मनशा बेसायदाच्या तेड्या लागीं ताणें गूण केल्लें आसा. कुर्डे बार्ते मोगा ताणें आपूण गूण केल्लें आसा. पितृच्या ससुमायचो ताप ताणें आपूण गूण केल्लो आसा. विविध कोडकारांक ताणें आपूण गूण केल्लें आसा. हरिघराक ताणें आपूण गूण केल्लें आसा. तो आमकां आपूण गूण करता. तुमची कश्ट तुमची पिडा शिडा ताच्या पांयां तळ्यात समर्पया ताच्या पांयां तळ्यात समर्पया. तुमच्या भुरग्यां तुमच्या कुटुंबा संद्यांक सुमयेच्या अधीन करुया. सुमी तांकां राखून दी सांबाळून दी बेसांवांनी बरोवन दी. तुमच्या कुटुंबांत समाधान आसा कुटुंबांत मनस्ताप आसा कुटुंबांत कश्ट संकश्ट आसा सगळे सुमयेच्या पांयां तळ्यात समर्पण दिया. ते रितीन आयच्या दिसा भुरग्यांक पांयाच्या सुमयेच्या पांयां तळ्यात समर्पण दिया. भुरग्यांक इस्कल ना घरां आसात माध्यमांत इस्कल ती करतात तरी माध्यमाचे गुलाम तांणी जायनाशें जिवीत सडिनाशें सुमया तांकां आदार करपाक येवं दी म्हण आमी मागया. आधुनीक काळा भुरगीं मोबायलार येवच्या विविध त्या खेळां वरवीं गेमां वरवीं तीं पाड जाल्यांत जायते कोटेपण तांचें थंय रुता जालां. हें सगळें पयसो सोंदी म्हण आमी मागया. परगांवांत आसात आमची भाव भयणी तांकां सुडका सोडवून लाभच्या बसोत मागया. तांकांय समाधान संतोष मेळच्या बसोत मागया. तांच्या कामांत भद्रते फावो जावं दी. तांणी केले वावटीचो फळे तेस्ट दी तांकां फावो जावं दी. कोरोना तसले आकांत मारेकार पिडेतावन तांकां सुडका सोडवून लाभोवन दी म्हण आमी मागया. बळान विस्तारची कोरोना पिडा ह्या आमच्या भारतांत प्रस्तुत दिसाक 1 लाखा वयर केजी येतात. कर्नाटकांत 5-6 लगभग केजी येतात. हे संदर्भार आमकां ह्या मारेकार पिडेंतलें राखून सांबाळ म्हूण मागया. पिडा विस्तार नाशें आडोवंकी सुरेस्पराची काकूळत मागया. विविध कश्ट तेलीं आसात वळवळतलीं आसात आर्थीक संकश्टाक वळख जाल्लीं आसात कामाक आशेवन आसतलीं आसात बऱ्या कामाची सोदनेर आसात शिकोवन आसात आनी विविध संदिग्ध परिस्थिती वत्तडा लागून विविध गरजां खातीर मागोवन आसात. ते सर्व भावार्थी भक्तिकां खातीर सांजुताच्या विशेष भक्तिकां खातीर आमी मागया. सुमी तांकां आपणून दी गूण करून दी बेसांवांनी बरोवन दी म्हण आमी मागया. हे संदर्भार
सुमया आमी तुजेर पातयेता येता आमी तुजे विस्वास दवरता सुमया कश्टांची मोडां म्हजेर आयिल्ल्या वेळार तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा तूं आमचो इश्ट तूं मोगासो हर एका गरजेक आमकां पावसो तूं तुजेर पातयेता हांव सोम्या तुजेर पातयेता हांव आमी तुजे भरपूर आशिर्वाद आमचेर घाल मागलेले सगळे आमकां फोव कर सगळ्या आमकां सगळ्या वायटांतले विघ्नांतले अवघडांतले निवार आमची सगळी मागणी मानून घे सोम्या विनंती मानून घे तुजे उदार खाकुळतीन आमकां मागलेले फोव कर म्हणून आमी मागता हांव सोम्या तुजे विस्वास दवरता हांव सोम्या विस्वास दवरता हांव तुझे राव पातयेता जेजू मोगाळ उलो मारा सोम्या बाबरतान तुझे राव पातयेता सोम्या जेजू मोगाळा बरो विश्वासान तुजेर पातयेता सोम्या कष्टाची मोडा कष्टाची मोडा म्हज्या आयिल्ल्या वेळार तुझे राव पातयेता जेजू मोगाळा राव पातयेता जेजू मोगाळा तूं म्हजो इश्ट तूं म्हजो इश्ट मोगासो इश्ट मोगासो हर एक गरजेन म्हाका पावसो तुझे राव पातयेता जेजू मोगाळा तुझे राव पातयेता जेजू दयाळा कष्टांची मोडा मुझे आयल्या वेळार तुझे राव पातयेता जेजू मोगाळा हालेलुया 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 वडातल्या उलो मारया हालेलुया 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 मोगाळा सोम्या हे सगळे भक्तिकाचे भरपूर आशीर्वाद घाल तुझी गुणकरची दैवी सगताच्या शिराशिराने येणारी तुझे पवित्र रंगा शोणो दुनी तळकर सोम्या तुझ्या नावांत तांकां बरी कर तुझ्या नावांत तांकां आशीर्वाद दी तुझ्या नावांत तांकां गुण कर व्हडा भक्तीपणान व्हडा कलतेपणान व्हडा बाबार्थान मागतात तांकां तूं फोव कर सोम्या तांकां तूं मागतले सगळे तांकां दी सोम्या तुझे उदंड खाखुळी तांकां गुण कर सर वायट सक्तेतान खोट्या सक्तेताव देवसर राजा नाडण्या ताळण्याताव माट मंत्रातावन पितीसपणा तांकां निवार तांकां सगळ्यांक तुजे कृपेच्या बेसावान भर जेजू हालेलुया 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 मुगल भावनो भयणीनो एक घडी भर आमच्या तळवेचेर आमी हात दवरया पवित्रत्म्याची मसत मागे वखदां पवित्रत्मो आमच्या कुडी भितर येवन दी पेंतुकोस्ताच्या परबेक परब दिसा शिसांचेर अपोस्तलांचेर मरयेचेर पवित्रत्मो देवून आयलो तसो पवित्रत्मो आमचेर देवून दी आमकां अभिषिक्त करून दी म्हूण मागया पवित्रत्म्या देवून ये आमकां अभिषिक्त कर तुज्या कृपेच्या बेसांवांनी आमकां भर तुज्या फळांनी आमकां नेटय तुज्या देण्यांनी आमकां भर तुजे सक्तेन आमकां भर तुजे कृपेन आमकां भर सर वायट सक्तीत हांव खोट्या सक्तीत हांव देवसराच्या नाडण्या ताळण्यांतून आमकां निवार सर्व पिडेशिड्यांतले अनवारांतले विघ्नांतले अवघडांतले आमकां निवार पवित्रत्म्या आमच्या मुखल्या रावन आमकां वाट दाखय पवित्रत्म्या आमच्या फाटल्यान आमचें संरक्षण कर आमच्या बगले रावन आमकां सांगात दी पवित्रत्म्या आमकां आमच्या वयर रावन निरंतर आशिर्वाद लाभय म्हूण आमी मागया पवित्रत्म्याची कृपा मागया पवित्रत्म्या देण्याच्या दातारा देवोनी अभिषिक्त कर म्हूण आमी मागया
देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गीच्या रसनारा आत्म्या बुद्धवेदारा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा कृपेच्या सागोरा सर्गीच्या रसनारा आत्म्या पदवेदारा जाणवा येन तुझ्या भरमोनाक मुजा कृपेन भर म्हाका दिवं तुजी सेवा जाणवा येन तुझ्या भरमोनाक मुजा कृपेन भर म्हाका दिवं तुका सेवा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गीच्या रसनारा आत्म्या पदवेदारा हालेलू हालेलुया हालेलुया हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलुया 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 निरंतर उला मारा हालेलुया 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 मंगळ सम्या पेंतेकोस्ता दिसा तुझी बियान थरथरलेल्या शिसांक पवित्र आत्म्या दडून नका दैरादी केल्ले त्या समापान या सगळ्या भाव भयणीचेर तुझ्या पवित्र आत्म्या फांकय तांचे सगळे कष्ट टाळू कर पिडा शिडा गुण कर मदीक समाधान दी संतोष दी सर्व वाईटांतले विघ्नांत तांकां निवार जे मागता तांकां सगळे फावो कर सोम्या हालेलुया 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 टच देम टच 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 and heal them Lord hallelujah 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 praise the Lord praise the Lord Praise the Lord. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah joran tu bariya hallelujah Hallelujah. joran thaliya bede asumya din wasuya joran praise the Lord hallelujah hallelujah sumyaचे आशीर्वाद घेऊन गावया गीत येद्या वडा सक्रामेंता इद्यावोडा येद्यावोडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पूर्विल्ल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आदार्या सलवोन वेचास्कत विश्व्या भावार्थाचे बोल दिव्या जसे बापा तसे पुता उल्हासानी स्तुती जाव पदवी महिमा ससना ससना एका ताळ्यान हसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमीन वार्ता प्रार्थुया ये देवा या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टां सगळास तूं आमकां सोडलाय तुझ्या सुडवणेचो वळ सदांच आमचे तें बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्ते रामान करून देन आमकां फोव कर अशें आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पुनर्जिवंत क्रिस्ताचो परजळ फांकोवंक
त्याच बरोबर शांत येवंक त्याच उतरांत वाडोवंक आनी सोम्याचें आजारपण आमच्या मदें बघून त्या सोम्या परगट करूंक जायची कृपा आमकां भोव कर जोची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. मुगळ भाव भयणीनो उबी रावया. खूब भक्तीपणान मिसाचें बलिदान वांटिली जाल्ल्या नव्यानांत वांटिली जावन सक्रामेंताच्या आराधनांत वांटिली जावन देवाचे भरपूर आशिर्वादान जोडलेल्या तुमकां हांव अभिनंदन पठयतां. देव बरी करूं म्हणटा. मध्यमार हे मिसाचें बलिदान पठयतल्या आनी समेस्त नव्यानांत सक्रामेंतांत वांटिली जाल्ल्या समेस्तांक हांव अभिनंदन पठयतां. देव बरी करूं म्हणटा. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा. परत येवच्या मंगळारा आमी सांगाता मेळया. आतां सोम्या दिन वाचून निमाणें गीत आमी गावया. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. मोगा परिमिता सोखरो. दिन वाचतलो सोम्याक सर्वय काळी. वखणतलो महिमा संसार काळी. प्रस्नातो सर्गारी या संसारी. रायामा सर्वांसो सदंकाळी. सोम्या दिन वासुया तो बरो. तो बरो. सोम्या दिन वासुया तो बरो. बरो. सोम्या दिन वासुया तो बरो. मोगा परिमिता सुकोरो. मोगाळ पुता सोमे ओंकार मोरी आशिर्वाद देव आमकां. भगीन कृष्णाचे गुरवेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.